संग छाड़ी केनु। हरि ओम। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचम् इमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वकारीं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्रथम जावनु आमगेला धबाला आमगेल गुरुवर्याल स्मरण करनु हांगैलल सर्वांक प्रीतीन स्वागत करता सकल भक्तवृंद आज हांगैलल आसाची सर्वांक प्रीतीन स्वागत करता। प्रथम जावन आम्ही ह्या सेशन मंगळाचरणातुल्यान सुरू करूया। श्रीमती विद्या पै माताजी तुम्ही मंगळाचरण करका म्हणून। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्री वार्षभानवी देवी दयिताया कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वाल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंबार सांबोधे पादांबुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुघवराय ते। गौरवीर्भाव भूमे स्वं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्तांक्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। जयतां सुरतो पंगुर मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। दिव्याद् बृन्दारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शील गोविंद देव्यो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट तटस्थित कर्षण वेणु स्वनेर्गोपे गोपीनाथ श्रियेस्वनः। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा. कृष्णाक नामकरण जावचे वेळारी गरगरेशी तक म्हणटा तागेला अण्णा लगी म्हणता नंद गोपाल लगी हागेला कितले जन्म जाला हाण कस कसं पुरा लील केला हाजी म्हाका विवरण दिवचा साध्य ना म्हण म्हणत तो तसंच दावान आमगेला ह्या भुंयचेरी मस्त नमुन्याचे अवतार घेऊन मस्त लील केलेलं असं तर इतलेची तितलेची म्हणून आम्ही काही डिफाईन करू जाऊचा साध्य जालेलं ना जाल्यारी आमगेला पुराणांतू पुरा नमने ग्रंथ संतान सांगिला पुरा आम्ही पळयला रे 24 24 अवतार केला म्हणून आम्ही गेवेत तशीच तांतू प्रधान जावन दशावतार म्हणून आम्ही म्हणता ती तांतय 7 अवतारू श्रीरामचंद्र जावन देव आयलेलो आता कृष्णाल कथांतू आमका एक तागेर भक्ती येवच खातीर ताण लील केला तर जाल्यारी ह्या राम कथांतू आमका एक आदर्शमय जीवन एक निश्चल तत्व कशी मेळका म्हणल्यार तो तागेले एक सगळे जिवना भितर मस्त नमने कष्ट येता जाल्यार सकल कष्टा भितरी तो तागेले निश्चल तत्व कशी धरता म्हणल्यार आमकां दाखोवन दिता तसंच त्या रामायण बरीच मस्तच ग्रंथ आमकां आमगेल महर्षी बऱ्यान दिलेलो आसा म्हळ्यार इतली ग्रंथ आसा ती फायनली आम्ही हांतू पळोवपाक कसं म्हळ्यार आमगेले 100 years ऑफ लायफ वॉट एवर वी कॉल त्या 100 वर्ष जीवना भितरी कितलो आमी अळवडसून घेवन तांतू कशें आमी एक जीवन मुक्ती म्हळ्यार सत्संगत्वे निसंगत्वम निसंगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम निश्चलतत्वे जीवन मुक्ती ही म्हणून सांगितलं असं सो एट द एंड त्या जीवन मुक्ती म्हळ्यार आमकां एक ह्या जन्मांतू प्राप्त जावका जाल्यार कस कसन करका म्हळ्यार टेक्नॉलॉजी प्रत्येक त्या ग्रंथांत आमकां महर्षी वर्यान बरोवन दिलेलो आसा तसले एक हॉड ग्रंथ रामायण रमय इति रामः रामाला नाव सांगतानाच कशी की एक खुश जातात रमय इति रामः खुश जाता म्हळ्यार खातीर तें नांव राम म्हळ्यार आसा सो तसंच त्या रामायणाच्या किष्किंधा कांड ताजे विशयांत आज आमकां सांगूक आमगेलो टू आमगेल्या आईच्या प्रवचन दिवच्याक आमगे लोटासाची हर ग्रेस सुष्मिता सखी देवी तासी हांगेल विशयांत एक इंट्रोडक्शन मेगेला पण सादी सरल तितले दिता हांगेला पूर्व दीक्षा नाव श्रीमती स्मिता भट्ट हांनी हिज होलीनेस जयापताका स्वामी महाराज हांगे शिष्य जावन आसाची हांनी आता बलराम देश भायरीनांतू निवास करता आसाची आनी थंय ऍक्टिव्ह जावन ते प्रवचनादी भगवत कार्य देव तांगेला तुलान करून घेता आसा हांनी मूलतः गोवाच्या तशीची हर ग्रेस रेवती प्रियाई देवीदासी हांगेल निमित्तानी आमगेला भागवत पुराण कोंकणी ह्या ग्रुप लुट्टू कनेक्ट जालेलो आसाची तदन तुलान आत्तार तांणी जड्ज जावन मात्र न्ही मस्त कथामृते तांणी केलेलो आसा तशीची आचार्यस्य प्रियम कुर्यात प्राणेरपी धनेरपी म्हणून सांगितलं आसा ता एक उत्तर तांणी परिपालन करचे खातीर जावन तांणी बलराम देशांतू भक्ती बीज कितले जनां भितर सो करू जाता तितले जनां भितर सो करतसल काम तांणी बलराम देशांतू मस्त नमुन्याच्या प्रयत्न करतासाची मस्त इव्हेंट्स ऑर्गनायज करून तशीच हांगे शिक्षणा विषयी सांगता म्हण जाल्यार हांणी BSc आनी MBA गोल्ड मेडलिस्ट जावन आसाची हांगेला फॅमिली विषयू हांगेला बामणू श्री भुरिदा कृष्णदास हांनी आता मी म्हळ्यार एक होड विचार एक आम्ही ऐकत आयलेच की कैकेयीक लास्टाक तिने मरची टाइम मारी तिका म्हळ्यार ती मस्त तिका निमित्त प्रॉब्लेम जाला रामाक मस्त ताण कष्ट भोगला म्हणून आम्ही ऐकलेच जाल्यार जन पर राबून असतात की तिका कसं मेळतात नरक मेळत की स्वर्ग मेळटा म्हणून पळयताना तिका स्वर्ग मेळत गे इताक म्हणून पळयल्यारी तिने सत्प्रज करून म्हळ्यार भरताल तसले एक सत्प्रज करून राबयला ताका ताण तितली कल्चर दिवन तसलेच पुराण नमुनेच ताका आचार विचार दिवन तिगेल निमित्त म्हळ्यार मातृदोषेण मूर्खता म्हणून म्हणलेलं आसा दुशिलो मातृदोषेण म्हणून म्हणलेलं आसा एक हावसूल इतले हॉट कॉन्ट्रिब्युशन असता चेडवाला एक आचार विचार ग्रोथांतू म्हळ्यार आमी कैकेयी काणयेंत आमकां कळटा आता आम्ही सुष्मिता सखी देवीदासी हांगेल चेडवाल विषयी सांगता म्हणून असल एक म्हळ्यार होड कृष्ण भक्ताला नारायणाला
मत अनुयायी चेरडू जावन तांणी मस्त पुण्य केलेलं असतं. अश्विन आणि अनिकेत आणि दोग जाणे 2 वर्ष वृंदावन गुरुकुल भक्ती वेदांत अकॅडमी थंय शिकून आता एक तांगेले एक पुत कामार आसा आणि एक पुत शिकता आसा. आमी तुका सादी चलत तितला इंट्रोडक्शन दिला माताजी. आमगे भितर तुम्ही भक्तीचे एक बीज घालका म्हण सांगून तुमगेला निमगून घेता. ओवर टू यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वांक नमस्कार. माताजीन मस्त चढून हे करणं मगेल इंट्रोडक्शन दिले. सो आम्ही वट्टू करचे एक स्मॉल आमगेल आध्यात्मिक डेव्हलपमेंटा खातीर एट द एंड ऑफ द डे आमचे बरोबर वच्चे आम्ही कितें केल्ले उरता, आम्ही आध्यात्मिक कितें केल्ले उरता ते मात्र, हे भौतिकातू कितें केल्ले आम्ही घेऊन वचनाचे आमचे बरोबर. सो कितें स्पिरिच्युअलिटी आम्ही आमगेल्या हातूंत डेव्हलप करतात ते खूप इम्पॉर्टंट आसा. ह्या जन्मा भितर आम्ही मानव जन्म घेतगीर आम्ही 3 क्वेश्चन विचारून घेवका. कसल्या म्हाका मानव जन्म मेळ्ळा, हांव खंयच्यान आयला आनी हांव हांगा कित्याक आयल्या, म्हगेलें मेन काम कितें, हू एम आय, वेर आय हॅव कम फ्रॉम, वेर आय हॅव टू गो. हे 3 क्वेश्चन आमकां आन्सर मेळ्ळी की आमगेलो जन्म सार्थक. हांव कोण, आम सर्वंट ऑफ कृष्णा. म्हगेलें पोजिशन कितें की आमी सगळे कृष्णाल सेवक. खंयच्यान आयला हांव, तेगे लोकांतल्यान आयला, पण हांगा ह्या मटिरियल जगता पडून आमी इतले त्रास भोगच्या लागल्याच की आमी खंयच्यान आयल म्हण बी आमकां विसरून गेला. आनी आम खंय वचका, इटर्नली आमकां ताज म्हाऱ्याक वचका, कृष्णा म्हाऱ्याक. हे आमगेलें टेम्पररी जगत. कशी वच्चे जाता आमकां, केन्ना आमी तांगेली भक्ती करतात तेन्ना मात्र आमकां तांचे म्हाऱ्याक वच्चे जाता. भक्ती कशी येता, केन्ना आमकां तांचे बद्दल प्रेम येता. प्रेम कशी येता की एक मनशा बद्दल आमी सगळे आयकून घेवन, वळखून घेवन, तांकां हें केल्यार तांगेले क्वॉलिटीज कळना, तांचे टुवर्ड्स देम आमकां अट्रॅक्शन मेळटा. तेन्ना स्लोली भक्ती डेव्हलप जाता. तशें म्हणून हे सत्संग कार्यक्रम करचे, आनीक कथा वाचचे, शास्त्र वाचचे, जप करचे, हे वट्टू त्या कारणाक करचे. त्या देवा बद्दल मस्त मस्त आनीक आयकून घेवका, आनीक कितें म्हणून ते. तशें म्हणून आमी हे कथानीक हे ऑर्गनायज करतात ती मुरलीधर चरण प्रभू आनी वट्टू टीम, भागवत पुराण कोंकणी टीम, हे वट्टू लोकांक आयकून आनी कृष्णा बद्दल आमगेले प्रेम डेव्हलप जावका म्हण. आता आज आमी किष्किंधा कांड, रामायण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्रा बद्दल आयकुया. बालकांडा आमी फिनिश केली, अयोध्या कांडा बी फिनिश करून, अरण्य कांडा फिनिश करून आता आमी किष्किंधा कांडा भितर पावल्याची. हांव देवा लागी, वट्टू वरिष्ठ लोकां लागी आनीक वट्टू वैष्णवा लागी म्हगेले प्रेयर करून म्हाका हे किष्किंधा कांड सम करून एक्सप्लेन करच्याक नॉलेज दी, बुद्धी दी म्हणून मागून घेवन म्हगेले हे क्लास स्टार्ट करता. हरे कृष्णा. आमी आता अरण्य कांडा पळयले की रावण येवन सीतेक किडनॅप करून घेवन वता. किडनॅप करून वत आसतना कसो करता तो, वत आसतना ताका वाटेर जटायू मेळटा आनी जटायू ताका स्टॉप करच्याक मस्त प्रयत्न करता. रावणाक शिवान एक स्वोर्ड दिल्ली उरता, चंद्रहासा म्हण स्वोर्ड. ते स्वोर्ड घेवन तो जटायूल विंग कापता, तागेले कितें म्हणटा ताका रेक्के कापून तो सीता घेवन वता. कडेर सीता कसन करता, आपापले एक ऑर्नामेंट, एकच आभरण काडून उडयतेर वता. एक जाग्यात ती आपणाले एक कपड्यांत क्लोथा भितर वट्टू आसिल ज्युवेल्स घालून थंय मंकीज बशिल्ली उरता, एक क्लिफा कडेन वॅलीत ती तांच्या म्हाऱ्याक उडयता. आनी राम ती घेवन लंके भितर वता. आता राम आनीक लक्ष्मण केन्ना रिटर्न येता की पळयतात सीता ना. आता सीता सोदच्या वच्चे जाय तांणी.
ते सीता सोदत सोदत ताणी वता ती स्वतः सीत खंय म्हण पळयतेर वता आशिल्ली तेन्ना तांकां एक एक आभरण मेळटा आनी जटायू मेळटा. लकीली ताणी जटायू नोटीस करतात आनी जटायू मेळटा आनीक जटायू तांकां तो एकदम मर्चे हाजेचेर उरता, तो वाट पळयतेर उरता कोणी येतलो हांव इन्फॉर्मेशन हे पास करून हांव जीव त्याग करतलो म्हणून. तेन्ना जटायू तांकां 2 इन्फॉर्मेशन दिता. ते कसं म्हळ्यार एक रावणान सीता किडनॅप करून घेवन व्हेला. दुसरे तुका हे सीता कडेन रावण एक पॉवरफुल किंग, सीताक तुका हाडका जाल्यार तुका मोस्टली हे वानर सेने गरज पडटली म्हणून इतले सांगून तो प्राण त्याग करता. कडेरी राम आणि लक्ष्मण आता हे ऐकते गेरी आता ताणी त्या दिकान फुडें वताची. तेन्ना तांकां कबंद एक राक्षस मेळटा. तो कबंद राक्षसाले ह्यूज हे उरता आर्म्स, ह्यूज म्हळ्यार ह्यूज आर्म्स उरता. तो राम आणि लक्ष्मणा दोगांकी घट्ट 2 मुठेन धरून घेता. तो राम आणि लक्ष्मण तागेले दोन्ही बाहू कट करताची. तेन्ना तो खंयचे शापा खातीर की ते हे जाल्ले उरता, दैत्य जाल्ले उरता. तो आपल्याला आकारांत येवन राम लक्ष्मणा सांगता हांग फुडें वचात तुमी, पंपा लेक आसा. ते पंपा लेकाचेरी पयलीं हांग वता आसतना तुमकां अशीची दक्षिणेक वता आसतना तुमकां एक शबरील आश्रम मेळटले. थंय वचून कडेर थंयच्यान तुमी फुडें वचाची आनी तुमकां थंय पंपा लेका कडेन ऋषशृंगा हाजेरी तुमकां बाकीचे मुखाल्ले हे कळटले म्हणून. तेन्ना राम आनी लक्ष्मणा इतली इन्फॉर्मेशन मेळटगीर तांणी मुखार वचचें लागताची. आतां आमी ह्या मॅपा भितर इंडिया मॅपा भितर आमी जर पळयत हांगा आमकां अयोध्या दिसता उत्तर प्रदेशांत. थंय रामाले जन्म जाल्ले. मागीर हांगा आमकां दिसता मिथिला, मिथिलापुरी, जनकपुरी, खंय सीताले जन्म जाल्ले. मागीर तांच्यान सीता बरोबर राम आनी सीता कल्याण जातगीर तांगेले विवाह जातगीर तांणी श्रृंगेबीरापुरम कडे येता ती. मागीर तांणी अयोध्या हातूंत भितर केन्ना कैकेयीक दिल्ले वरा प्रमाणे राम वनवास स्वीकार करता. पितृ वचन पालक उरता राम. तांगेले हे घेवन आशीर्वाद घेवन तो सीते आनी तो मागीर लक्ष्मण भात्रप्रेमी ताका भावा सोडून रावचे जायना. तो म्हणटा तूं खंय वता थंय हांव येताची म्हण. हे तिग्गी लोक आता वनवासा वताची. वनवासा वता आसतना मंदाकिनी रिवर क्रॉस करून चित्रकूटा कडेन येवन दंडकारण्य थंय पावताची. दंडकारण्य हे खंय पडता म्हळ्यार महाराष्ट्र आनी ह्या हाजे कडेन, महाराष्ट्र आनी थोडे पार्ट ऑफ एमपी भितर मध्य प्रदेशा भितर पडता दंडकारण्य. थंयच्यान चित्रकूटा येवन तांणी रावताची. चित्रकूट मागीर न्ही पंचवटी, सॉरी पंचवटी येवन तांणी रावताची. पंचवटी म्हळ्यार आतांचे हे कितें पंचवटी म्हळ्यार आतांचे आमी नाशिक थंय पंचवटी आसा. कडेर पंचवटीच्यान कितें जाता सीताले हरण जाता. मागीर ताका सोदता सोदता तांणी आतां खंय आली कबंदान तांकां कसं सांगलें तुमी हांग वचाची पंपा लेका कडेन, शबरी मेळण पंपा लेका कडेन वचाची आनी थंय तुमकां हाजे बद्दल हे जातलें म्हण. मागीर राम आनी लक्ष्मण शबरी कडेन येतात.
सॉरी राम आणि लक्ष्मण शबरीकडे येऊन शबरी आमक ಒಟ್ಟು लोकांक शबरील काणी खबर असा कसं शबरी करता शबरी डेली ती रामाले डिवोटी उरता ती रामाले डिवोटी असताना तिका सदा राम येतलो म्हणून तिने बेर वेच्चे सदा राम येतलो म्हणून तिने बेर वेच्चे आणि ते रामाक अयो ते कशी हे सार असल्यार आणि बर ना जाल्यार ते रामाक दिवची नी म्हणून ते रामाक दिवची नी म्हण ती कित करते उरता ती रामाक दिवची नी म्हणून ती ते टेस्ट करते उरता ती टेस्ट कन्न ती मागीर रामा दिवची तिने तशी तशी दिवच्या जाय म्हणून ती टेस्ट कन्न ते बेर आपणाला हातू ती दवरते उरता एक दीस ना एक दीस राम येतलोची आणि ताक हांव हे बेर खावेतले म्हण अशी ती वाट पळयते उरता डिवोटी मागीर एक दीस त्यांना राम आणि लक्ष्मण थंय येताचे राम आणि लक्ष्मण आईल त्यांना शबरी ते बेर किती ऑफर आपण खाऊन दवरिले स्वीट असा की ना म्हण चक्कन दवरिले ती रामा दिता राम भक्तवत्सला कसं करता अयो हिने उष्टी लायला असा हांव कशी खाऊ म्हण पळयना तो तातू फाटी आशिल्ले तिगेले भाव ग्रहण करता तिने कसले हाका उष्टी लायला कित्याक म्हळ्यार म्हाका ती द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रूट दिवच्या सोदता म्हणून तिने हे केला म्हणून ताका अर्थ जाता आनीक तो ते बेर तिने दिल्ले स्वीकार करता कडेर तो फुडे पंपा लेकाकडे तांणी वताची राम आणि लक्ष्मण कोणाक मदर सीताक सोदतेर पंपा लेकाकडे गेले तेन्ना ते पंपा सरोवर आता हे जागो आमी हंपी पावली सी आम्ही आता तांगेले हे ट्रॅक केला रे उत्तर भारतातल्यान दक्षिण भारताक पावली आता पंपा रिवराकडे केन्ना पावता की थंय ऋषशृंगा माउंटन्स बी आसाची पर्वत बी आसाची खंय सुग्रीव रावत आशिल्लो हे पंपा रिवरा केन्ना पावताची थंयच्यान किष्किंधा कांड स्टार्ट जाता पंपा रिवर एक एकदम सुंदर रिवर उरता थंय इतली फुलां सो मच फ्रेग्रन्स फ्लावर्स फ्रुट्स ग्रीनरी इतली भरिल्ली उरता की ते सगळे पळोवन रामाक दिसता राम लक्ष्मणा सांगता हे लक्ष्मणा म्हाका हे वट्टू पळोवन म्हाका आनंद जावका बट पण म्हाका ते आनंद जावचे लागले ना कित्या जावचे लागले ना कित्या म्हळ्यार हे सगळे म्हाका सीताले याद दिवेतात हे वट्टू थिंग्स जो हांव हांगा पळोवचे लागला ते वट्टू म्हाका सीताले याद करून दिवचे लागल्यात सो एक किष्किंधा कांडाक हांगा वाल्मिकी ऋषी बरयता सतां पुष्करिणीं गत्वा पद्म उत्पल जुकाकुलं राम सौमित्री सहितो विललाप अकुलेंद्रिया हंगा राम सांगते रसा लक्ष्मणाक हे लक्ष्मण हे लोक हे पळयल्यार हे लेक हे सरोवर पंपा रिवर इतले काम जावन इतले शांततेन आसांगा आणि फूल इतले सुगंध भरीत फूल हांगा आसाची हांका पळयल्यार म्हाका दिसता की सीते हांगा आसल्यार कितें करता आशिल्ली वट्टू जाग्यार धांवन ते फूल पळयत आशिल्ली थंय आशिल्ले प्राणी हांचे बरोबर ती खेळत आशिल्ली हांगा पळयल्यार कळटा की स्प्रिंग आयला वसंत आयला पण मगे लायफा भितर ते वसंत ना लक्ष्मणा म्हण राम हे करते रसा विलाप करते रसा सीत ना जाल्यार म्हाका हे हाजे काही हे ना इम्पॉर्टन्स ना कित्याक म्हळ्यार सीताले तू खबर उरतले लक्ष्मणान केन्ना सीताक आनी रामाक आपणाले आवसू बापसू म्हण पळयल्ले आसा लक्ष्मणाक केन्ना आपणाले भाव आनीक
भावच म्हण केन्ना पळेल ना सीता कनिक रामाक ताणे आपणाले आवसू बपसू म्हण लक्ष्मण पळयते उरता म्हण राम हंग सांगता लक्ष्मणा तिगेल फीट तू पळयल उरतले कोरला भशेन तिगेल ते पायांची नांगट उरता पळय ते पवळ्या भशेन पवळे म्हणता आमी न्ही तशी कोरला भशेन आणि तिगेले टीथ तिगेल दांत परला भशेन आणि तिगेले मुखकमल पद्मा भशेन इतली सुंदर ती आणि ती ह्या वसंत ऋतू असल्यारी हांगा थंय धांवन ते फुल काडतशिली म्हणून राम सीताले वर्णन करते रसंगा हातू भितर कळता की सीताल सपरेशनान रामा कितले हालेला की म्हणून राम कितलो लॅमेंट करच्या लागला सीत नसतना मागीर लक्ष्मण ताक सांगता रामाक हे राम तू कित सांगता ते सगळे सारखे आसा पण तू हे लॅमेंट करतेर बसल्यार सीत आमक मेळतल वे ना सीता आम्ही सोदका म्हणून आम्ही स्लोली फुडी वच्या फुडी वतेर वतेर पळोव्या खंय आमकां सीत मेळटली या सीता बद्दल कितें आमकां नॉलेज मेळटले या कितें आमकां तिचे बद्दल इन्फॉर्मेशन मेळटले म्हण आमी पळयतेर फुडी वच्या हे रामण लक्ष्मण रामाक हे दिता सांत्वन दिता ताणी वतेर वतेर थंय ऋषशृंग पर्वताचेर पावताची थंय पाविल कडेन दूरच्यान हे दोगी लोकांक सुग्रीव पळयता सुग्रीव थंय ऋषशृंग पर्वताचेर रावतेर उरता पर्वता भितर केवान तो लक्ष्मण जांबवान आणि थोडे वानरा लोकां बरोबर तेन्ना सुग्रीवाक कितें भंय दिसता सुग्रीवाक वाली तागेलो भावान किष्किंधेच्यान भायर घाल्ली उरता तेन्ना सुग्रीवाक कितें भंय दिसता की वालीन आपल्या भावानच आपणे मान उडोवच्याक कोणा तरी धाडला वेश बदलून म्हण तो भिता आणि तो हनुमाना आपण सांगता हनुमान तेगेल मंत्री हनुमाना आपण सांगता हनुमान ते दूरच्यान पळय दोन कोण तरी मनुष्यशी म्हाका दिसच्या लागल्याची ते मनुष्याक मोस्टली म्हागेल भाव वालीन धाडिल उरका वालीन धाडले जाल्यार ताणी कशी येता ती ताणी आमकां सोदच्या आयल्या ती आमी खंय आसा म्हणून आनीक म्हाका भंय दिसच्या लागला म्हणटा तेन्ना हनुमान ताका सुग्रीवा सांगता हातू भितर भिवची कितें कारण भिवची कारण ना तुका तू गत सा वाली हे ऋषशृंगा पर्वताचेर येवच्या साध्य ना तो आयल्यार तेगेल माती फुटून वतले ताका शाप उरता ते कसन म्हण आमी कडेर पळोव्या तर म्हणून तो वाली येना म्हण तू भिनाका हाजे बद्दल भिवची गरज ना म्हण सांगता पण सुग्रीव सांगता हे हनुमान वाली येवच्या साध्य ना पण त्याने कोणा तरी धाडच्या शक्यताच न्ही वाली हिमसेल्फ तो येवच ना पण ताणे कोणाक धाडू शक्यताच आमकां खंय आसा म्हणून पळोवन सोदून दवरी या तांकां मारनियो कितें म्हणून म्हण म्हाका भंय दिसता ह्या कारणाक म्हणटा तसले हनुमान सांगता हांव वचून पळोवन येता ताणी कोण म्हणून म्हण सुग्रीव ताका सांगता तू वचून पळोवन आयल्यार जाता पण तांचे कडेन तू उलयत आसतना तू तुगेल तोंड म्हाजे दिकान दवर कित्या म्हळ्यार तुगेले तोंडा वयले हाव भाव पळोवन हांव वळखता की कितें तरी डेंजरस की ना की म्हणून आनी तू अशी मंकी वेशन वचनाका कित्या म्हळ्यार ताणी तू वळखच्या शक्यता आसा ताणी मागीर तू आस म्हणटकीर हांव आस म्हण कळटलें तांकां म्हणून तू कसो कर तू वेश बदली कन्न तांच्या म्हाऱ्याक वच जेन्ना तू वेश बदली कन्न तांच्या म्हाऱ्याक वता ताणी तू वळखूच ना आनी तांचे बरो उलोवन तू हाजे बद्दल सगळे तांचे बद्दल वट्टू इन्फॉर्मेशन घेवन यो म्हणटा तेन्ना हनुमान कितें करता म्हळ्यार सुग्रीवाले आज्ञा घेवन ताका दिसता की आपूण आतां वचका आनी हांचे मुखार वचून हे करका म्हण उलोवका म्हण तेन्ना हनुमान कितें करता
आपणा वेश बदलिता खंयची वेश घेतो भिक्षू भिक्षुल वेश घेता ब्राह्मणा तगेल वेश घेता कपि रूपम परित्यज्य भिक्षु रूपम ततो बद्ध म्हळ्यार कपि रूप वाल्मिकी सांगता की कपि रूपम परित्यज्य कपि रूप तो हे कन घेवन भिक्षु रूप तो घान घेता आणि ते घान घेवन तो तांचे म्हऱ्या येता ऑल्दो हनुमानान आपणाले कपि रूप त्याज्य केले जाल्यार बी कसं नाही तगेले डिवोशन तगेले इंटलेक्चुअलिटी सगळं तशी उरता ओनली हिज आउटर कवरिंग चेंज जाता तशी करून तो हनुमान आता रामा लागी आणि येता जेन्ना हनुमान रामा लागी येता वेश बदली कन्न ब्राह्मणा वेश भितर ताका अ सर्टन हे कसं जाता म्हळ्यार पॉझिटिव्ह वायब्रेशन जावचे लागता कशी रामा म्हाऱ्या म्हाऱ्या येता की तशी तशी ताका पॉझिटिव्ह वायब्रेशन जावचे लागता आनीक हे कित्याक जाता पॉझिटिव्ह वायब्रेशन म्हण आचार्य सांगतात ती की रामचंद्र श्री रामचंद्र तांचे कडेन असंख्य कल्याण गुण आसात काउंटलेस अनकाउंटेबल बरे गुण केन्ना आमी पॉझिटिव्ह उलयता लोकां म्हऱ्याक या सत्य उलयता लोकां म्हऱ्याक रावन गेल्यार वी फील आमकां कळटा की कितें तरी पॉझिटिव्ह आसा हांचे भितर म्हण ऑटोमॅटिकली कळटा सो कित्याक म्हळ्यार थंय पॉझिटिव्ह वायब्रेशन उरताची सो तशीची भगवान भगवान म्हळ्यार कोण भगवान म्हळ्यार सगळं ताजे कडेन सगळे 6 ऑप्युलन्सीस फुल्ल आसा पॉवर रिच वेल्थ ब्युटी अशी वट्टू ताजे कडेन स्ट्रेंथ वट्टू ताजे कडेन फुल्ल आसा अशी फुल्ल आशिल्ल्या भगवाना लागी जशी जशी हनुमान वतेर वतकी थंय इतले बरे हे वायब्रेशन तो फील करता हनुमान आनीक ताका दिसता हातू भितर कितें तरी मॅग्नेटिक अट्रॅक्शन आसा अशी ते मॅग्नेटिक अट्रॅक्शन हनुमानाक रामा कडेन ओडता अशी हनुमाना दिसता आता भगवाना लागी हांव सांगले अनकाउंटेबल इन्युमरेबल हे आसाची म्हणून कितें ताजे कडेन कल्याण गुणम आसा म्हणून हे कशी आमी समजूचे जाता एग्जाम्पल म्हळ्यार एक आता मँगो सीजन गावांत मस्त मँगो जाता आता मँगो सीजनान तो एक मस्त मँगो एक हॉला भितर फुल्ल मँगो घाल्यार आनी एक सान चेरडा कापून पयली एक मँगो दी देन सेकंड मँगो मॅक्झिमम कितले चेरडा धरचे जाता एक ताजे कडेन बॅग आसल्यार ओके कितली त्या बॅगान घालच्या जाता तितली घालून त्या चेरडाक दिल्यार मँगो ते चेरडो ते मँगो घेवन वता घरा वतगीर हांव विचारता की कितले आशिल्ले रे थंय मँगो तुका सुमार दिल्या मरे तू कितले आशिल्ले थंय म्हणून ते चेरडो कसं जाता कळता चेरडाक कितले आशिल्ले म्हण काउंट करच्या कळता की ना तो कितें सांगता ह्यो काउंट करचे जायना मा ते इतले आशिल्ले थंय म्हण ते चेरडाले लिमिट कितली उरता एक 4 काउंट करचे जाता ताका बाकीचे ते वट्टू काउंट करचे जायना कितले आसा म्हण तशी आमी मानवाक देवा कडेन कितली गुण आसाची म्हण विचारले रे आमच्यान काउंट करचे जायना काउंटलेस कित्याक आमी त्या चेरडा परिस्थितीत आसात आमकां कळना कितले मँगोज थंय आसाच की म्हण भितर आनीक तशी देवा कडेन खंयची खंयची गुण आसाच की ते आमकां ह्या इम्परफेक्ट सेन्सान आमचे कडेन वट्टू इम्परफेक्ट सेन्सीस आसाची तातूंतल्यान आमकां अर्थ करून घेवच्याक खूब कश्ट म्हणून हांगा वाल्मिकी रामायणान तो सांगला सो रामानुजाचार्य आम्ही वट्टू आयकला श्री संप्रदायाचे रामानुजाचार्य ताणी सांगतात भगवाना कडेन इतली क्वालिटीज आसात स्थिरा धैर्य सौंदर्य म्हणजे इतली सगळी क्वालिटी त्या भगवाना कडेन आसा ती सो हनुमान कशी ताका हांव सांगिल्ल्या भशेन म्हाऱ्या वता वता ताका ते मॅग्नेटिक पॉवर फील जाता हनुमाना कडेन वेल बिल्ट बॉडी उरता
आनीक कशी तो क्लोज वतेर उरता की रामा लागी तेन्ना ताका दिसता की मागेल बॉडी लायट जावचे लागला म्हणून मागेल बॉडी कित्याक तो एकदम हनुमान वेल बिल्ट बॉडी हेफ्टी सगळं उरता पण ताका कशी रामाल म्हाऱ्या वतेर वतेर उरता की तेन्ना ताका दिसता अयो मागेल बॉडी कित्याक लायट जावचे लागला तशी फिलिंग येवचे लागता ताका आता एक बर्नशील चेडवाक ताका एक बॉडी पेन उरता हेवीनेस इन द बॉडी उरता ताका सांगा ती एक 3D मूवी आयले बरे पळोवचे वता म्हणून इमिडिएटली कसं जाता ते पेन वता गेले बॉडीतले पळोवका म्हण मूवी वता न्ही अयो कशी पेन वता आनी ताका बॉडी लायट फील जाता तशी आता हनुमानाक फील जातेर आसा रामा म्हाऱ्या वतेर वतेर हनुमानाल बॉडी लायट आनी लायट फील जातेर आसा हनुमानाक हनुमान म्हळ्यार कोण हनुमान म्हळ्यार हो विंड गॉडाक वायू वायू पुत्र हनुमान म्हणटा आमी वायू जन्म आयल पूत हागेल आवय अंजना अंजनेय पुत्र बी म्हणटा आमी हाका सो हनुमान तांगेल म्हऱ्या येता ऑल्दो तो भिक्षु वेशान आयल्यार बी राम ताका या लक्ष्मण विचारील तेन्ना तो अननोइंगली हनुमान म्हण सांगता आपणाल नांव ही इज भिक्षु बट हनुमान म्हण सांगता गेर तो हे करता की तो वानरा म्हण डिक्लेअर करता हे जाते गेरी हनुमानाक आता पळोवका हानी कोण म्हण हनुमान सांगता तांकां पळयतेर उभो योग्यमहं मन्ये रक्षितं पृथिवीं माम् एकमेव अद्वितीयं तो सांगता की तुम्ही दोघी लोक मनुष्याशी दिसल्यार बी तुमच्याकडे एक अलौकिक सौंदर्य आसा आणि तुम्ही अशी दिसताच की ते बिल्लू बाण घेऊन की तुम्ही आमगेले हे रक्षितुम पृथ्वी माम हे आमगेल पृथ्वी तुम्ही रक्ष हे करच्या लागल्यात प्रोटेक्ट राखण करच्या लागल्या म्हणता पळय आमी तशी तुम्ही आमगेल हे पृथ्वीक रक्षणे करच्या लागल्या ते अशी दिसता मागी अनेक तो सांगता विशाल वक्षसौ मानुषौ देव रोपिनो तो सांगता तुम्ही मानुष्य हातू भितर असल्यार बी मनुष्य तुमगेले दिश्य तुम्ही मनुष्य रूपान असल्यार बी तुम्ही देव रूपिणो दिशा लागल्यात तुमगेल रूप देवा भशेन दिशा लागला पद्मपत्रे कृष्ण वीरो जटमंडल धारिणो तुम्ही जटमंडल धारिणो तुम्ही अशी सिंपल तुमगेल वस्त्रा भितर आसात जटा घालना एक हाजे भशेन तुम्ही वना भितर असल्यार बी तुम्ही डिवाइन तुम्ही देवाले रूपा भशेन दिशा लागल्या ते म्हणून जेन्ना हनुमान हे श्लोक सांगता हे अशी उलयता श्लोक सांगचे म्हळ्यार कितें त्या काळात संस्कृत लँग्वेज आशिल्ले पट्टू लोकाले तेन्ना राम लक्ष्मणा सांगता हे लक्ष्मण हो ब्राह्मणा भिक्षु भशेन दिसल्यार बी हागेले स्वर माधुर्य पळय आणि हाणे सांगिले हे पळय आमकां पळोवन ताणे कितले सांगले आमी कोण आमी कितें आमी कशी दिसता ते आमी पृथ्वी हे करता ती हे वट्टू ताणे इतले सिस्टमॅटिकली सांगले हांगा आचार्यगण सांगतात हे हनुमानाक सगळं वेद खबर आसा म्हण कळ्ळें ह्या 3 श्लोकांतल्यान कशी ऋग्वेदा भितर विनया बद्दल बरयिल्लें आसा आणि हनुमानान विनयाच्यान सांगले तांकां कितें सांगले विनयाच्यान उभो योग्य महामान्य तुम्ही दोघी लोक हांगा आसात पण तुम्ही अशी दिसतात की हे पृथ्वी रक्षण करता म्हणून मागीर ताणे कितें सांगले नॉलेज उलयलो तो नॉलेजा बद्दल सामवेदा भितर सांगचे जाता नॉलेजा भितर कितें सांगले ताणे
की तुम्ही दोघी ह्युमन बिंगा भशेन दिसतात ती, पण तुमचे अलौकिक रूप असा, डिवायन तुमचे कडेन हे असा. मागीर ताणें यजुर्वेदा बद्दल बी उलयलो. तो कितें म्हळ्यार यजुर्वेदा म्हळ्यार रिमेंबरिंग वेदास. तो हे वट्टू ताणें वेदा बद्दल उलयत आसतना हे दाखयता की हाका वेद पठण कळटा. आनी दुसरी म्हळ्यार हे केन्ना श्लोक तो सांगता की तेन्ना हनुमानान किंचित अपशब्दितम, एक शब्द बी ताणें रॉंग प्रोनाउन्सिएट केलो ना. ताणें सिस्टमॅटिक जावन सगळे शब्द सांगल्याची, ग्रामॅटिकली करेक्ट आसा, आनी माधुर्य आनी खंयची स्पॉन्टेनियस कशी येवचे जायी ते सगळे सांगला. ही इज अ गुड स्पीकर. बरो तो उलयतलो बी, ओरेटर बी. सो आनी रायट वर्ड्स रायट प्लेसार घाला ताणें. वर्ड्स फाटी फुडें घालना. रायट वर्ड्स रायट प्लेसार घालनो. न तो स्पीड उलयला एकदम कळनाशी तशी ना, न तो सगळं बरोवन घेवन हाडना ते पेपर वाचला तेही केलें ना ताणें. आनी ताणें युजलेस मेसेज बी दिली ना. सगळे युजफुल मेसेज उलयतेर आसतो. हे सगळं करतेर आसा म्हळ्यार हो कोणी एक महान पुरुष म्हण सांगता. तो कोण? राम लक्ष्मणाक सांगता की काही मिस्टेक करनासतना इतले सगळे हनुमानान उलयला. तेन्ना राम फर्दर लक्ष्मणा सांगता, संस्कार क्रम संपन्ना उच्चरयाति पद कल्याणी वाचत पद हर्षती. राम सांगता हांव इतलें लॅमेंट करच्या लागीं आता ह्या पंपा रिवरा लागीं आईल कडेन कितें म्हणून सीता ना म्हणून. पण हागेल उतरा हो उलयता, राम कशी उलयता ते सॉरी हनुमान कशी उलयता ते आयकून म्हाका कितें जालें, वचत पद हर्षती, म्हाका आनंद जालो. थोडे कित तरी एक हॉट समर डे नंतर थोडे पावस पडल्या पळय, उदक स्प्रिंकल जाल्यार खंयची एक कूलनेस मेळटा, थंडसाण मेळटा, तशी म्हाका मेळ्ळेशी जाली. म्हणून इतली सुंदर तागेले वाक्य सौंदर्य आसा म्हणून. सो मागीर राम सांगता की हे आता हनुमानान हे वट्टू आमकां विचारला, ताका आमी सांगता. आता पहिली काला आता काला बी एग्जाम्पल घेवया. एक खंयचो कंट्रीचो प्रायम मिनिस्टर आयल्यार ताका वेलकम करूक त्या कंट्रीच प्रायम मिनिस्टर वता. एक फायनान्स मिनिस्टर आयला वेलकम करूक फायनान्स मिनिस्टर वता. प्रेसिडेंट आयला वेलकम करूक प्रेसिडेंट वता. तशीची हनुमान कोण? हनुमान मिनिस्टर. कोणालो? सुग्रीवालो मिनिस्टर. तशीची राम म्हळ्यार श्रीरामचंद्र म्हळ्यार चक्रवर्ती. तो चक्रवर्ती. आता लक्ष्मण कोण? तागेलो मिनिस्टर. सो आता मिनिस्टर उलोवचा आयला म्हणटगीर ताचे कडेन कोण उलयतलो? मिनिस्टर उलयतलो. आता लक्ष्मण फुडें येता. आता हनुमानान हे कन्न दिले आनी ताका कळ्ळें हनुमानाक आनी जेन्युइन पीपल म्हणून. आनी रामा कळ्ळें हो हनुमान म्हणून. अननोइंगली तो हनुमान म्हण सांगून सोडता. ऑल्दो तो वेश बदलून आयल्यार बी रामा कळ्ळें हो सगळं वेद जाणतलो मनीस आनी हे सगळं मनीस. सो आनीक हो हनुमान म्हण. तेन्ना लक्ष्मण फुडें येवन सांगता. आता लक्ष्मणान वळखून घेवचें जाय न्ही तांगेली. सो लक्ष्मण सांगता की भार्ययाच्या महाभागा सीतानुगा. तो सांगता हो मागेलो भाव श्री रामचंद्र. सीतानुगा सीतालो पती. सीते म्हळ्यार कोण? जनकाली सुपुत्री. आनी राम म्हळ्यार कोण? दशरथ महाराजालो इक्ष्वाकु वंशाचो चलो. सो तशी दशरथ हो राम दशरथ पुत्र सीताक लग्न जाला. आनी सीता ही ती कोण? जनकाली सुपुत्री सीता. आनीक किदें थोडे खंयचे कारणाक आमकां
ह्या वना येवचे पडले. ह्या वना येतेगेरी आम्ही हांग वना भितर रावताली तेन्ना मागेले सीता मैया मदर सीता तो रामाक आनीक सीताक आपणाले आवय बापूय म्हणते उरता. तो सीताक कोणी किडनॅप केला आणि तिका सोत्तेर आम्ही हांगा आयल्या ती. राम सीता विरहीन ताका रावच्या जावच्या लागले ना. तो आम्ही ती सीता खंय गेला म्हण पळोवच्याक हांगा सोत्तेर हांगा आयल्यात म्हणून. कित्याक म्हळ्यार सीता वतेगेर राम कशी जाला म्हळ्यार सन विदाउट हिज रेज. सूर्याल किरण ना, सूर्य आसा अशी परिस्थिती जाला. तो हो मागेल तो राम हो एक्सप्लेनेशन दिता मागेल भात्रा सीतानुगा रामचंद्र म्हणून. आनीक हांव कोण, अहम वस्य सनो भ्राता, हांव हागेल भाव लक्ष्मण अशी म्हणून तो तांगेले वळख करून दिता. आता राम लक्ष्मण कोण म्हण हनुमानाक कळले. हनुमान सुग्रीवा लागी वचून सांगता, सुग्रीव तू विचार कर तशी आणि कोणी आमगेले तुका वालीन धाडले ना. आणि तांगेल बायले सोत्तेर सीताक सोत्तेर हांगा आयल्या ती आणि तांकां सीता सोदूक आमी मदत करया. तेन्ना सुग्रीव रामा लागी येता. हनुमान राम लक्ष्मणाक सुग्रीवा लागी घेवन येता. तेन्ना सुग्रीव आपणाली स्टोरी रामा सांगता. हे राम, आपण किष्किंधेचो राजाल भाव वालील भाव सुग्रीव म्हण. आनीक वालीन मागेले बायलेक हे कन्न फोर्सान आपणाकडे दवन घेतिल्लें आसा. म्हाका राज्याच्यान ताणें भायर घाला आणि हांव तागेल भयान भिवन हांगा ऋष्यशृंग पर्वता भितर भिवन हांव एक गुहे भितर आमी सगळे हांगा आसा ती. तेन्ना राम ताका सांगता आपूण तुका मदत करता. आणि सुग्रीव बी ताका सांगता आमी तुका मदत करता सीतेक सोदूक म्हणून. उपकार फलम मित्रम, तो सांगता आमी मित्र एक दोकाक कितें उपकार करया. हांव तुका तुगेल भावा कडच्यान हे दिवेता आणि तू म्हाका मागेले बायले सोदच्याक मदत कर म्हणून. तशी एग्री जातगेर आता हे सुग्रीवाल काणी कितें म्हण आमी पळोवया. वाली आणि सुग्रीव दोग लोक भाव एकदम तांगेल भाव म्हळ्यार इतले क्लोज उरता की ताणी की मस्त क्लोज उरतात आणि मस्त बलिष्ठ बी उरतात. आनीक वालील बायल तारा आनीक सुग्रीवाल बायल रुमा म्हण. तेन्ना ही सुग्रीवा बायल वालील बायल तारा ती बृहस्पतील धू उरता आणि एकदम सुंदर ब्युटिफुल. तिका लग्न जावच्याक सुशेषणा आणि वाली दोगी वतात. वाली रायट हँड कॅच करता आणि सुशेषणा लेफ्ट हँड कॅच करता. तेन्ना बृहस्पती येवन सांगता की कोण रायट हँड धरताच की तो बामण म्हण हजबंड, लेफ्ट हँड कोण धरता तो पितृ समाना. एक चल्लेले राइट हँड धरिले तो बामण आणि लेफ्ट हँड धरिलो तो पितृ समाना. म्हणून ताराक तागेले बायल जावन हो वाली दिता. ही गिव्स हिज डॉटर्स हँड इन वालीज हँड. अशी वालीले आणि ताराले लग्न जाल्ले उरता. एक पंत थंय हातू भितरीची माया म्हण एक मनीस उरता. ताका माया म्हण हे ताका दोन चल्ले उरतात. एक मायावी एंड एक
दुदुंबी. मायावी एक पंथ येवन वालीक यो आम्ही दोघी अशी हे द्वंद्व युद्ध कर्या, हे कर्या ते कर्या म्हणून आपयता मस्तपटी. वाली एकदम इतलं स्ट्रॉंग मनीस उरता. हे सांगलं की वाल्मिकी रामायणात वाली आम्ही दिसाक 3 पटी हे करता पण अर्घ्य दितात. त्यांना तो अरबी समुद्रा वचून दितशील ते एक जंप मारल्यार 4 पटी दितशील अर्घ्य. एक जंप मारल्यार तो इश्टा पावतशील, दुसरो जंप मारल्यार वेस्ट म्हळ्यार उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हे सगळे दिशांत तो एक जंपान पावतशिलो. इतलो तो स्ट्रॉंग आशिलो वाली. तो आपल्याला म्हणतकीर हाणी धांवन वता ताजे म्हऱ्याक आतां द्वंद्व युद्ध करच्याक. तो खंय धांवता थंय धांवता तो वाली सुग्रीवा दोगी. आनीक वता वता तो मायावी कित करता एक गुहे भितर वता. आनी वाली कित कर सांगता सुग्रीवाक, तू हे गुहे दारा राव, हांव येता पसून आनी हांव मान येता म्हण तो गुहे भितर घुसता. वाली गुहे भितर घुशील तेन्ना मस्त अशी 1 वर्स वता, 8 महिने ते 1 वर्स वता, कोणी भायर येनाची. एक दिवस मस्त व्हडल्यान एक आवाज येता आनी सुग्रीव पळयता गुहे द्वाराच्यान मस्त रक्त येवच्या लागला. कितले रक्त येवच्या लागला की ताका सुग्रीवा दिसता आपल्या भावाक हाणें मायावीन मान उडयले म्हणून. आता वालीक मान उडयले म्हळ्यार वाली इतली स्ट्रॉंग आनी कोणी ना थंय. तो भायर येवन कडेर आनीक मायावी आमगेल फुल किशकिंदे वानर लोकां मान उडयतलो म्हणून सुग्रीवान ते भावने दवन घेवन ते गुहे उरत पळय, गुहेक तो ते फातर दवन बंद करून सोडता. कित्याक तागेले इंटेंशन कितें उरता की हो मनीस भायर येवचा नजो. कोण मायावी. ताका दिसता आपल्या भाव मन गेलो म्हणून तो ते गुहेचे दार तो बंद करता. आणि तो वापस आपल्याले किष्किंधा नगरा येता. मागीर जांबवंत सांगता पळय आता हाज राज गेल म्हण जालो. राज नसताना राज्यपाठ करच्या जायना, तुका मी राज करतात ते म्हणून ताणी सुग्रीवाक त्या हाजे राज्य करतात. सो सुग्रीव आता किंग जालो. मस्त वर्षानंतर जेन्ना वाली किती करता, वालीन खरे मायावी मारिल्ली उरता. वाली भायर येवच्याक प्रयत्न करता तेन्ना ते बोल्डर ते जो ताणें फातर दवरिल्लो उरता पळय एंट्रन्साक, ते फातर हालोवचे ताका मस्त टाइम लागता वालीक. तो स्ट्रॉंग उरता म्हळ्यार बी मस्त ताका टाइम लागता. आनीक कशी भशेन तो हालोवन तो हांगा येता, किष्किंध नगरा येता. ताका पळोवन सुग्रीवा इतलो आनंद जाता आनीक तो भावाक वचून मिठी मारच्या पळयता. बट वालील मनांत कसं उरता, मागीर भावान म्हाका चीट केले म्हणून. कसं लायक ताका दिसता कितें म्हाका भितर दवरन हो ते बंद करून आयलो ते गुहे, कित्याक हांव भायर येवच्या नजो म्हणून की हाका तागेले किंगडम मेळू. म्हळ्यार मागेल भावाक राज्य जाय आशिल्लें. मागेल भावा म्हाजे बद्दल काही प्रीती नाशिल्ली. मागेल भावा राज्य जाय आशिल्लें म्हणून मागेल भावान हें केलें म्हण ते एक रॉंग इम्प्रेशन तागेले वालील मना बसता. हे कितले रॉंग उरता. कितले पण आमगे लायफा भितर बी आमकां कशी दिसता तशी आमी विचार करताची. आमी ताजे दुसरें कितें एक हें उरत म्हण आमी पळोवच्या वतना ती. दुसरें कितें तरी एक ताजे एक टर्न उरत या ते आमी केन्ना पळोवच्या वतना ते आमकां एकदम आमकां कितें दिसता ते आमी तशी खरें आमकां दिशिल्लेच करेक्ट म्हण आमी विचार करतेर वतात. तशी वाली बरोबर जाता. वाली विचार करना. वालीक तागेल भावाचेर राग येता. तो परत व्हड भाव आयलो म्हणटकीर तागेल कोरोनेशन जावन तो सिंहासनाचेर बसून तो सुग्रीवा म्हणटा तू आता किष्किंधा सोडून वच. तू हांग आसल्यार तुका हांव मान उडयतलो. कित्याक तुका भावा बद्दल प्रेम ना, तसलो मनीस म्हाका मागेल राज्या भितर नाका म्हणून. सुग्रीव तागेल पांयार पडता, ताका क्षमापणे मागता, ताका सांगच्याक प्रयत्न करता कितें म्हणून, बट वाली आयकुच्या रेडी उरना.
एक पंत अशी कितें मनाक घुसल्यार रोश आयल्यार मागीर आमगेली बुद्धी काम करचे बंद जाता. हेत भगवद्गीते भितर सांगिल्लें आसा. कसं म्हळ्यार कामयेश क्रोधयेश, काम आनी क्रोध येतेगेर पळय ते काही हे आमगेली बुद्धी विचार करना. कित जाता? कामात भवति सम्मोह, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः. तो क्रोधात भवति सम्मोह, आमी एक नमून क्रोध येतेगेर कित जाता? एक नमुनो आमकां एक इल्युजन येता. आनी ते येतेगेर पळय सम्मोह येतेगेर स्मृती विभ्रमः, आमी कितें करचे लागल्यात. आमी केन्ना केन्ना म्हणटा न्ही, कोप आयले तेन्ना हांव कितें करता म्हण म्हाकाच कळना म्हणटात आमी. हाजे अर्थ कितें म्हळ्यार आमगेली बुद्धी नाश जाल्ली उरता तेन्ना. बुद्धी आमगेल्या हाता उरना तेन्ना, आमगेली बुद्धी कंप्लीट नाश जाल्ली उरता तेन्ना. तेन्ना कितें करतात आमी? कितें आतां तोंडा उलयतात, कितें विचार करनात. हांव कितें करचें लागला म्हण सुद्दां विचार करनात. तशी वाली जाल्ली उरता. वालीन सुग्रीवाक आपणाल्या हातूंतल्यान तूं वच म्हण सांगता. आनी एक वायट काम कितें करता वाली? तागे बायलेक ताजे बरोबर वच्चा दिना रुमाक. तो सांगता तुका वच्चा सांगला तुगे बायलेनी, तुगे बायलेक बी हांव पळयतलो म्हणून तो बायलेक आपण्या कडेन दवन घेता फोर्सफुली. शास्त्रा भितर हें सांगिल्लें आसा. भगवद्गीतेक 7 प्रमाणे 7 लोक कोण हें वायट म्हण सांगिल्लें आसा. तांतू भितर फर्स्ट कोण दुसऱ्याल घराक उज लायतकी, कोण दुसऱ्याल बायलेक, भावाल बायलेक जावं, फ्रेंडाल बायलेक जावं हें करतकी, फोर्सिबली दवन घेतकी, कोण मित्राक पॉयझन खावेतकी, कोण गुरुपत्नीक रॉंग दोळ्यान पळयतकी, अशी सांगिल्लें आसा. तातूं भितर एक व्हडलो अपराध वाली करता. कितें की सुग्रीवाल बायलेक तो आपण्या म्हाऱ्याक दवन घेता. तशी जातेगेर आता सुग्रीव येवन हांगा रावला. सुग्रीव किष्किंधे वच्चा शकना कित्याक तो गेल्यार ताका वाली मान उडयता. आनीक हांगा आयल्यार ताका तितलें धैर्य बी ना वचून आपल्या भावा बरोबर फायटींग करचें. अशें म्हूण कोणीय थंय आयल्यार बी तो भितर उरता, कोण येवन आपणाक हें करत नश्ट पळचतलकी म्हणून. तो सगळो आपणाली स्टोरी रामा सांगता, राम आनी लक्ष्मणाक. आनी तो राम आनी लक्ष्मणाक तो जेन्युइन पर्सन अशी बी दिसता. तेन्ना राम ताका प्रॉमिस करता, हांव तुका मदत करता, तुगेलें राज्य वापस दिवच्याक हांव तुका मदत करता म्हणून. तेन्ना सुग्रीव, आता सुग्रीवा वाली कितली स्ट्रॉंग म्हण खबर आसा, बट हो म्हाजे मुखार राविल मनीस कितली स्ट्रॉंग म्हण ताका खबर आसा की ताका खबर उरना. तेन्ना सुग्रीव ताका सांगता की हें मागेल भाव दिसाक 4 पटी अर्घ्य दिवच्या वता आशिल्लो, तो एक जंप मारल्यार तो 1 दिशा पावता म्हण. आनी म्हळ्यार तो इनडायरेक्टली श्री रामचंद्र सांगता आसा की कितले स्ट्रॉंग म्हण मागेल भाव. आनीक मागीर तो रामचंद्र व्हरता एक जाग्यार आनीक तो सांगता थंय एक साला रूख उरता. ते हें काण तो उकडून तो सांगता थंय सकल एक व्हडले बफेलो, बफेलो म्हळ्यार म्हशीचे एक व्हडले स्केलिटन उरता. इतले हेवी उरता की ते एक 10 स्ट्रॉंग पीपल धरल्यार बी उठोवच्या जातेर उरना ते, तितले हेवी उरता. तो सांगता हाका मागेल भावान मार म्हळ्यार कोण मायावी भाव, मायावी कोण मायाल चलो, कोणाक गुहे भितर हाणें बलीन वालीन मारिल्लो उरता. सो ह्या दुधुंबीक मागेल भावान मान उडयले. मायावी मारले म्हण कळतगीर हो ताजे बरोबर आनी फायटिंगा आयिल्लो. दुधुंबी मान उडोवन ताणें तागेल स्केलिटन हांगा उडयले. इतले 10 लोक मेळ्ळ्यार बी उठोवच्या जाय नाशिल्ले ते ताणें एकच पायान अशी उडयले. ते 1 योजना
एक योजना पैस वचून ते पडले. इतली एक साधा एक कशी एक लात मारल्यार ते पडले म्हण तशी सांगते रस्तो म्हळ्यार तो ना की माझ्या मुखार राविलो भगवान स्वयं म्हण तशी सांगते गेली कडेर रामाक कळता तो किती सांगता की म्हणून. आनीक दुदुंबीक हातू उडयल्यान तो दुदुंबी ताणें लात मारून उडयली न्ही ते वचून एक आश्रमा पडता. ते आश्रमा भितर ऋषी उरता पळय तांगेल ते हे यज्ञ हे जाता म्हणटकीर तांणी ताका शाप दितात. कोणे हे हांगा उडयले की तो ह्या जाग्यार आयल्यार तागेले माते बस्ट जावन वचू म्हणून. तागेले माते इतली बस्ट जावन वचू की तागेले लायफ टायमार तो हांगा ह्या पर्वता कडेन आयल्यार. सो आता राम आणि लक्ष्मण खंय आसाची ते दुदुंबिले स्केलेटन खंय पडिले थंय आसा ताणी त्या जाग्यार आसा ताणी. तशें म्हूण वाली ते ऋषशृंगा पर्वताचेर येना. गोत आसा हे आपणे शाप दिले आनी आपूण हांगा आयल्यार आपणाले हे बस्ट जातले तकली म्हणून. हे सगळे वटू सुग्रीव श्रीरामचंद्रा सांगता. आणि थंय एक 7 साळा रूख उरतात. ते 7 साळा रूख तो दाखयता श्रीरामचंद्राक आणि सांगता हे बई मागेल भाव ते इतली स्ट्रॉंग रूख उरता की स्ट्रॉंग ट्रीज मागेल भाव अशी एक ट्री खाद मातशी अशी वत आसतना मातशी लागल्यार सुद्धा ते ट्री हालतशिले म्हण हालता म्हणून तितली स्ट्रॉंग मागेल भाव. आणि एक बाणान तो एक ट्री अशी कटकन उडयत आशिल्लो म्हण. तेन्ना श्रीरामचंद्र लक्ष्मणा पळोवन सांगता. श्रीरामचंद्राक कळता हे सुग्रीवाक डाऊट आसा की हांव हागेल भावा मारच्या शकतलो की ना म्हणून. तेन्ना श्रीरामचंद्र लक्ष्मणा कडेन पळोवन सांगता मागेल मातशी बो आनी एरो हाड म्हण. ते हाडतगीर रामचंद्र एम कन्न एक बाण सोडता. ते बाण एक बाण 7 रुखांतल्यान क्रॉस जावन वता आनी 7 योजना योजनाच्या त्या वटेन वता. म्हळ्यार देव हांगा देवाक हे करची गरज ना आपणाली शक्ती दाखोवची बट सुग्रीवा डाऊट उरता. आनीक श्रीरामचंद्र आपणाले तो आपणाले पांयाचे एक ते हेब्बट्टू म्हणटा पळय तातूंतल्यान ताणें अशी ते हाका लात मारता. एक टोचान अशी उठयता ते बफेलो स्केलेटन दुदुंबिल स्केलेटन आणि ते 10 योजना पयस वचून पडता. तेन्ना सुग्रीवा दिसता श्रीराम बी खूब स्ट्रॉंग मनीस म्हणून हो म्हाका वाली कडच्यान आपणाले राज्य आनी बायले घेवच्या हेल्प करतलो म्हण. तेन्ना श्री राम सगळे आपणाली स्टोरी सुग्रीवा सांगता. कशी सीतेक आणि रावणान हे कन घेऊन गेल्लो म्हण किडनॅप कशी ते जिंके आयले जिंके फाटी लागून आम्ही गेली मागीर रावण येऊन भिक्ष मागून ताका घेऊन गेलो ते वटू स्टोरीज तो सांगता. त्यांनी सुग्रीवा याद जाता एक पंत आमी थंय हाजी म्हाऱ्या बशिल तेन्ना ते क्लिफा कडेन बशिल तेन्ना एक पोटली मेळिली ते हाडून तो दाखयता. तेन्ना रामचंद्र ते वट्टू ज्युवेलरी आभरणा वळखता हे माता सीतेले आभरण म्हण. तेन्ना कळता ओके आता सीता मैया हांगा खंय तरी अबडक्ट जावन हेला आता ती सोदका. तेन्ना सुग्रीव सांगता जेन्ना वाली मारून तू म्हाका राज्य दिवेता तेन्ना ताजे नंतर हांव आपल्याला सगळे सेने घेऊन आपण सीता माता सोदच्याक प्रयत्न करता म्हणून. तो राम अग्री जाता. राम अग्री जावन तो सुग्रीवा सांगता तू तुगेल भावाक फायटा आपय एक दिवस फायटा आपय आनी आपूण ताका एक मागशी रावन ताका मारता सो तुका हांव जिकयता म्हण. तेन्ना सुग्रीव वता आनीक हाक सांगता वालीक
म्हळ्यार तो मेसेज पेटयता आपण युद्ध करू सोदता तुजे बरोबर म्हणून. वाली खबर उरता आपल्याला भाव कितले स्ट्रॉंग की म्हणून, कित्याक वाली स्ट्रॉंगेस्ट उरता. बलशाली म्हळ्यार वाली विचार करता हो आनी म्हाका कितें हें करतलो म्हणून तो नेग्लेक्ट करून येता आणि दोघी फायट करतात आणि राम बाण घेऊन रेडी उरता मारच्याक. पण दोघी इतले सेम दिसतेर उरता की वाली आणि सुग्रीवा, की रामाक कोण वाली आणि कोण सुग्रीव म्हणून सोदून काडच्या कष्ट जाता. तेन्ना तो राम बाण चलोवचो शकना. वाली एक 2-4 मारता पासून हो सुग्रीवा हे जावन परत धांवन येता. तो रामा लागीं येवन सांगता, तू म्हाका वाचेत म्हणले पण म्हाका मार खावचे पडले. रामा तू अशें कित्याक केलें म्हाजे बरोबर म्हणून. तेन्ना श्री रामचंद्र सांगता की पळय, म्हाका तुमी दोगी लोक इतले सिमिलर आशिल्ले, म्हाका कोणा मारू कितें म्हण कळ्ळी ना. हाजे खातीर हांव तुमकां मारच्या गेलना कोण म्हणून. कित्याक बाय चान्स म्हागेले एरो चुकून तुका लागल्यार म्हणून आतां फाल्यां कितें कर, तू परत हें धाड ताका युद्ध आपय. फाल्यां खंडीत हांव कसं करता म्हळ्यार ताका मारता. आणि सुग्रीव परत वता. नेक्स्ट डे मेसेज पाठयता हे कन रोशा वेशाच्यान की तू यो, तू यो आणि हांव तुका ह्या पटी खंडीत मारता हे करता म्हणून. तेन्ना वाली हा म्हण उठून युद्ध करच्या येवच्या प्रयत्न येता आसतना तारा ताका स्टॉप करता वालीक. तू खंय वचच्या लागला? हो मनीस काल तुजे कडच्यान हरला आणि आज परत आपोवच्या आयल म्हळ्यार हाजे मागशी म्हाका किततरी एक थोडे किततरी बरें दिसना. आणि हांव आयकला इक्ष्वाकू वंशाचे 2 लोक थंय आयल्यात. कोण अशी देवा भशेन लक्षण आसात, एकदम तेजस आसा तांच्या तोंडार, ताणी आयल्यात. तू प्लीज वतना म्हण सांगता तारा. पण वाली सांगता हांवें बी आयकला श्री रामचंद्र आणि लक्ष्मण आयल्या म्हण. आणि रामचंद्र धर्मनिष्ठ आणि तो अशी अधर्माचे काम करतल न्ही म्हण तू काही भिना का म्हण सांगता वाली. तारा सांगता आणि तो येता. त्या दिवस रामान कितें केल्लें उरता की सुग्रीवा म्हळ्यार वळख धरका न्ही म्हणून ताका एक गार्लँड घाल्ली उरता. माळ घाल्लो म्हणे सुग्रीव म्हण. आणि ताणी थंय खंय येता बॅटल फील्ड खंय येवन युद्ध करता पळय, थंय वच्चे पयलीं तांकां एक सप्त ऋषी सप्त जनाल आश्रम मेळतेर उरता. ते सप्त जनाल आश्रम म्हळ्यार थंय पयलीं खूब ऋषी मुनी लोक बसून तांणी तपस्सू करता आशिल्ले. तांणी आतां थंय उरनाची तांणी हिमालया गेल्ले उरतात. पण तांणी तपस्सू केल्ली भूमी खूप पटेंट उरता, खूप पयास उरता, खूप पवर उरता थंय. म्हण श्री रामचंद्र थंय वचून ते मुनी लोकांले आशीर्वाद घेता. कशी की तांणी बशील थंय ते मातेचेर हात दवरून ताका पांय पडून तो आशीर्वाद घेता. हे आमकां कसन शिकयता की ಒಟ್ಟು लोक आमी होडाले मुनिवर्याले स्वाम्याले केन्ना आशीर्वाद घेवन कसले बरे कामाक मुखार सरका म्हणून. तेन्ना जेन्ना युद्ध जाता हागेले सुग्रीवाले आणि वालीले, राम वाली तोंडा मुखार एक झाडा फाटल्यान हायड करून वालीक मारता. वालीक किद्याचेर मारता? चेस्टाचेर मारता. वालीक फाटीर मारना रामचंद्र. बट वाली युद्धा भितर इतले मग्न उरता की ते रामचंद्र थंय हातू झाडा फाटल्यान हे करून घेवन राविल तो पळयना, लिपून राविल तो पळयना, ताका दिसना. तो रामचंद्र बाण घेवन वाली मारता. जेन वाली मरच्या पडता तो रामचंद्र विचारता तू हे अन्याय कशी केले? तू धर्मनिष्ठ म्हण आयकल्लो, परशुराम एक क्षत्रिय मारतालो म्हण आयकल्लो, तू वानरक सगळ्या मारच्या उठले की म्हण विचारता. तू कशी मारली म्हाका? हे अनर्थ तू कितें केले? तू धर्म तू परिपालने केलना म्हणता वाली.
तुगेल भाव त्याने तो तागेले रामाल भावाबद्दल उलोवचा लागता. तुगेल भाव भरत ताका पळय ताणे कितें केल्ले, ताणे पादुकेहून दवन अजुनी राज्य करता आसा, पण मागेल भावान कितें केलें, मागेल भावान म्हाका चीट केले, ते गुहे भितर फातर दवन येवन हे केले, ते वट्टू सांगचा लागता. तेन्ना श्री रामचंद्र वालीक सांगता, तू फर्स्ट एक मिस्टेक केला, तुगेल भावा बायले तू दवन घेतला. मागेल भाव केन्नाय त्या दृष्टीनं मागेल बायलेक पळयना, ताणे आवय म्हणचे दृष्टीन पळयता तिका. फर्स्ट. सेकंड, मागेल भावान काही अन्याय केले नाशिल्लो, म्हाका मागेले तागेल भावा आवसून सांगील म्हाका वच म्हणून वनवासाक. हांव येतेगेर मागेल भाव म्हाका सोदत धांवन आयलो, मागेल पांयार पडलो. हांव कसं केलें मागेल भावाक, तू राज्य कर आणि हांव हे वचन पालन करून हांव परत येता म्हण ताका धाडून दिलें. सुग्रीव येवन तुगेल पांयार पडिलो, ताका खरें कितें म्हण गोत नाशिल्लें. तो येवन तुगेल पांयार पडला, तू कसं केलें तुगेल भावाक, ताका तू किष्किंधेच्यान भायर काडून उडयलें. तू तुगेल भावाक आनीक हांकां कंपेर कर नाका, तुका आनी म्हाका कंपेर कर नाका म्हण सांगता वालीक. आनी एक कारण कितें उरता म्हळ्यार, वाली हो वाली म्हळ्यार कोण, जेन्ना हे दैत्य लोकाल हे चड जातेर उरता तेन्ना नारायण आनी लक्ष्मी कडेन येवन सगळे देव हे करून घेताची. सो नारायण राम जावन जन्मा येता आणि लक्ष्मी सीता जावन, आणि अनंतशेषा कायम रामा बरो उरचे अनंतशेषा लक्ष्मण जावन जन्मा येता. आनीक नारायणाले आयुध शंख आणि चक्र हे दोघी भरत आणि शत्रुघ्न जावन जन्मा येताची. आणि वायू हनुमान जावन जन्मा येता, इंद्रा वाली जावन जन्मा येता, सूर्य सुग्रीव जावन जन्मा येता. हांकां नारायणान कितें सांगिल्लें उरता, ह्या आमी त्रेतायुगा भितर रावणा मारच्याक म्हाका तुमगेली मदत जाय सगळ्याली. बट मदीं कितें जाता, एक पंत वाली देवा अर्घ दिवच्या गेले तेन्ना रावणाक खबर उरता, वाली बद्दल मस्त आयकल्लें उरता, म्हण हाजे बरोबर युद्ध करया म्हण रावण येता. वाली सांगता, मातशें राव, हांव अर्घ दिवच्या लागल्या सूर्य भगवानाक, हांव तशी येना, अर्घ दिता मागीर येवया म्हण. रावण आयकना, त्रास करूं स्टार्ट करता. तेन्ना वाली कितें करता, रावणा बांदता, बांदून तो आपणाला पुरो अर्घ दिवन जातकीर तेन्ना हे करन यो आतां युद्ध करया म्हणटा. तेन्ना रावणा तितले पसून कळून वता हो कितलो स्ट्रॉंग मनीस म्हण वाली. तेन्ना तांणी दोगी एक कॉम्प्रोमायजा येतात. कितें कॉम्प्रोमायज, वाली सांगता हांव केन्ना लंका येवन तुका त्रास करना, आणि रावण सांगता हांव केन्ना किष्किंधे येवन तुका त्रास करना, आमी हे म्युच्युअल अंडरस्टँडिंगेचेर रावया म्हणून. ते ताका श्रीरामचंद्र याद करयता वालीक. एक तुवें भावा बायले हे केले, दुसरे भाव तुगे शरणागत आयिल्ल्या तू ताका तुगेल राज्य सोडून भायर वच म्हळे. तिसरे तू खंयची कारणां ह्या भूमी ह्या हातू भितर हे आयिल्लो, तुवें कितें केलें, तू त्या रावणा बरोबर दोस्ती करून घेतली. सो हे सगळे कारणान म्हाका तुका मारचे अधिकार आसा. तू खंयच्या धर्मा बद्दल उलयता, हे तुगेल किष्किंधा बी आमगेल इक्ष्वाकू वंशाचे राज्यात येता, आणि म्हाका फुल रायट आसा. मागेल राज्या भितर कितें हे जाल्ले अधर्म जाल्ले क्लियर करच्याक म्हाका कंप्लीट रायट आसा म्हण सांगता राम. सो तेन्ना वाली कळता. वाली मरतगीर श्री रामचंद्र सुग्रीवाक पट्टाभिषेक करून सुग्रीवा किष्किंधेचो राजा जाता. आणि वालील चलो अंगदाक तेगेलो प्रायम मिनिस्टर करता. ते जातकीर आता रेनी सीजन स्टार्ट जाता, पावसा काल. तेन्ना राम लक्ष्मण म्हणटाची आत्ता सुग्रीवा राज्य मेळ्ळा, ताका आत्ता तेगेल फॅमिली बॅक मेळ्ळा, तो बेगीन तोय बेगीन हे करू, आता हे पावसा सीजन जावन वतकीर आमी सीता सोदच्या परती स्टार्ट करया म्हणून. पावसा सीजन जावन वता म्हळ्यार बी सुग्रीवाल काय खबर ना. तेन्ना लक्ष्मणा मस्त कोप येता. त्या कोपांत तो ह्या हांग वता सुग्रीवा कडेन, आणि सुग्रीवा सांगता तू कसं प्रॉमिस केलें मागेल भावा, तुका याद आस की म्हण.
आणि तू हे किती करचा लागला, रेनी सीझन झाले सगळं जाऊन गेल्यावर बी तू अजूनही तुगेल प्रॉमिस तू पुरा करचा येवचा लागला ना, तुका हे प्रॉमिस पुरा करचा जाय म्हण मना असा की ना सांग नाला आम्ही वतात म्हण. त्याने सुग्रीव आपणाला चूक कळता तो ताजे लागी माफी मागून घेऊन तो सांगता हांव आईच्यान मस्त हे करता सोदू लागता म्हण आपणाला सगळं सैन्य एक कडे करता आणि रामाकडे वता उलोवन तांका विंगड विंगड ग्रुप करण विंगड विंगड दिशाक सोदच्याक धांडिता. त्यांना अंगदा बरोबर थोडे सगळं वानर वतात ती हनुमान सगळे लोक अशी वचून सुत्तेर उरतात. मस्त दिवस आता सोदता सोदता तांका काय मेळना. बट रामा गॅरंटी उरता की हनुमान किती उलयता ते करचो मनीस म्हळ्यार ताजे कडच्यान सीते सोदू जाता हे एक ताका गट फिलिंग म्हणता पळय ते उरता. म्हणून तो हनुमानाक आपणाला मुदी दिता बोटातली की सोदून सीते मेळ्यार ते दी म्हणून. आणि सोत्तेर सोत्तेर मेळना सीता मेळना म्हणतेगेर एक गुहे उरता. त्या गुहे भितर वता सगळे वानरा. एक गुहे भितर वतेगेर थंय मस्त फळ आणि बरे खावचे आणि मस्त उरता. हे सगळे वानर लोक तातूं भितर मग्न जावन वतात. त्यांना थंय एक हर्मिट उरता ती महर्षी ती तांक सगळ्याक एक हे कर न्हू तांकां एकदम दक्षिणे हाण बसत ताणी सीशोरार दक्षिणे येवन बसता ताणी तांकां ते गुहेंतल्यान ती थंय पावयता. ते दक्षिणे येवन बसतेगेर थंय ताणी उलयतेर उरतात. वानर सगळी लोक बसून थंय उलयतेर उरतात. कितें आता कशी वच्चे हांगा फुडें कितें आसा काय दिसना. मोस्टली हांगा गेलना दिसता दुसऱ्या जाग्यार गेल दिसता थंय वचून आमी हे करचे जाय म्हण. थंय तेन्ना एक संपत्ती म्हण एक वल्चर बशिल्लो उरता. ते संपत्ती कित्याच वाट पळयतेर उरता की हे लोक केन्ना मरतले आणि हांगेल हांव हे केन्ना खातल की म्हण. सगळे मांस आणि हे डिकम्पोज जाल्ले तेन्ना संपत्ती ते विचारात बशिल्लो उरता. तेन्ना हे वट्टू लोक उलयतेर सांगतात ना जटायून सांगिल खंय हांगा आयल म्हण हांगा व्हेला. मागीर आमगेले सुग्रीवा बी आणि बाकीचे वानर लोकां थोडी ज्युवेलरी हांगा ह्या दिकान मेळिल्ली सो अशी गेल्ली उरतले लायक ते सगळे उलयतेर उरतात. नाल्यार ती हर्मिट स्वयंप्रभा तिने हांगा सदन पाटा धाडिल्लो उरता दक्षिणेत ते गुहेंतल्यान ती आमकां हांगा कित्या बसत आशिल्ली अशी ताणें उलयतेर आसा. आता ते संपत्ती आयकता. संपत्ती म्हळ्यार जटायूल भाव. ते संपत्तीन आयकतेगेर संपत्ती दिसता ओ हाणी मगेल भावा बद्दल उलयतात म्हण. तेन्ना संपत्ती तांचे कडेन येवन विचारता तुम्ही कोणा बद्दल उलोवचे लागल्यात म्हण. तेन्ना संपत्ती तांकां सांगता हांव पळयला एक पुष्पका विमानान तूं आनीक एक मनीस एक बायले घेवन वच्चा लागिलो आणि दुसरे ताका संपत्तीक एकदम बेस्ट दोळे उरतात वल्चर ते त्या वटेन कितली योजना पयस आशिल्ले त्या आयलँडाचेर कितें चल्ला म्हणून ते पळोवन ते सांगता की थंय एक वाटिका भितर एक बायल बशिल्ली आसा आणि तिची सभोवती सगळे राक्षस लोक आसाची दैत्य लोक आसाची. संपत्ती हे तांकां इन्फॉर्मेशन दिता हा थंय आसा आता कळ्ळें ओके थंय आसा म्हणून. आता ते पळोवच्याक तितले पयस कोण वतलो कोणाच्यान वच्चे आता इतले व्हड समुद्र ते समुद्राक कोणाच्यान वच्चे जाता. रामान तरी आपल्याला मुदी काढून हनुमाना दिली तू थंय वचून थंय ताका दी म्हण हे रामाला आशीर्वाद बी हनुमानाक की तू वचू शकता म्हण. तेन्ना आता इतली योजना कोण उडतलो. इतली योजना उठून
कोण वतलो थंय ते उलयता एकले येवन सांगता आपूण एक योजना उडू शकता, दुसरी येवन सांगता आपूण 10 योजना उडू शकता, तिसरी येवन सांगता आपूण 20 योजना उडू शकता, चौथी येवन सांगता आपूण 30 योजना उडू शकता. ओके, बट आता कोण उडतलो आता हे सगळे विचारा बसल्यात इतले पयस कोण कशी उडून वतलो म्हण. आणि हनुमानाक एक शाप मेळिल्लो उरता ताक तागेले शक्ती बद्दल ताक कॉन्फिडन्स उरना अनलेस अँड अंटील टायमा भितर ताक कोणी ते सांगना तुजे कडेन हे आसा शक्ती तू करू शकता म्हळ्यार म्हणत पसून ताक ते हे उरना ताक ते याद जायना की आपणाकडे हे शक्ती आसा म्हणून अशी ताक शाप मेळिल्लो उरता. तेन्ना हनुमान एकलो पयस बसून ते पळयतेर उरता समुद्र कशी हे ते सगळे पळयतेर उरता. तेन्ना जांबवंत हनुमाना म्हाऱ्या येता. हनुमाना म्हाऱ्या येवन तो सांगता तुजे कडेन ती शक्ती आसा आनी तू खंडीत हे समुद्र लांगून ते वचू शकता म्हण. हांगा आनी एक सीख बी आमी शिकच्या मेळटा आमकां व्हडा लागीं व्हडाल आशीर्वाद असल्यार खंडीत कितें करूं जाता. आनी जांबवंतान ताका सांगतेगेर हनुमान रामाले आनी वट्टुलकाल आशीर्वाद घेवन ते उडच्याक आतां प्रयत्न करता. हांगा किष्किंधा कांड एंड जाता. ही वट्टू स्टोरी किष्किंधा कर्नाटकाचे हंपी मळ्ळेल कडेन जाल्लेली. ते आता उत्तर भारताच्यान कर्नाटका दक्षिण भारता पासून आमी पावल्या ती कडेर हांच्यान श्रीलंका पासून वच्चेसा लंके पासून वच्चेसा सीता माता सोदत सोदत मागीर मुखाल्ले आमी मुखाल्ले कांडा भितर पळोवया. आनीक सगळे वानर सेना मेळून आता रामा कशी हेल्प करताची कशी ताणी थंय पावताची पयली हनुमान वचून कितें करना थंय लंकेत हे वट्टू मुखाल्ले कांडा भितर आमकां पळोवचें मेळटलें. जय श्रीला प्रभुपाद. कसने विचारचेस की कितें आसा जाल्यार विचारेत. हरे कृष्णा. अति सुंदर जावन तुम्ही आमकां किष्किंधा कांडाच्या प्रवचन दिलेलं आसा. तुमकां अनंत धन्यवाद. आता मी एक Q&A सेशन करूया. कोणाक एक असलेची प्रश्न असल्यार निमगू येता अनम्यूट करून निमगू येता नाजाल्यार चॅट बॉक्सा घालयता. कोणाक कसले प्रश्न आस की प्रश्न ना म्हळ्यार दोन कारण उरूं शकताची. एक काही अर्थ जाल्ले उरची ना हांव सांगिल्ले वट्टू लोका वट्टू अर्थ जाले दोन कारण उरच्या शकता. हरे कृष्ण माताजी भारी चंदुकून सांगले की आमकां रामायण दोळा येद्राक चलता आशिल्ले तशें जालें. खंयची एक पॉइंट सोड अशी प्रति एक तुम्ही सांगला ताज मध्ये तो आमकां खंयचं लेसन शिक्षा म्हळें समेत तुम्ही एवरी इन्सिडेंट सांगला. रियली वी आर blessed to listen this Ramakatha from you. Thank you very much. तसले कुनुका तुम्ही तसले किलाक हांव सांगले तसले कुनुकाचे. We are very thank you very much. Hari bol Mataji. That's all. थँक यू. हरे कृष्णा माताजी. एक प्रश्न आयलेलो आसा डॉक्टर कामाक्षी हांणी निमगिलेलो आसा. हरे कृष्णा हांवें तुमच्या खातीर वाचून सांगता. हरे कृष्णा माताजी दंडवत प्रणाम्स. I have a general query on mind, intelligence, false ego, etc. Mind, intelligence, false ego accompany the soul always, Mataji. Do they accompany the soul in Svarga, Naraka and the womb? Who suffers or enjoys, the soul or the mind? म्हाका गोतशील प्रमाणे यस सोल फॉल्स इगो आणि इंटेलिजन्स they always accompany us. They always, because Sukshma Sharira is always with us. Only Sthula Sharira goes off. And dusri म्हळ्यार soul doesn't suffer.
Soul is part and parcel of Krishna. When it is covered with Maya, it is unable to see clearly. म्हणून as per my knowledge, soul doesn't suffer. स्थूल शरीराने हे सफर जाता म्हण. पयरी आता रिसेंटली एक आमगेल जगत साक्षी प्रभू म्हण आसा, तांणी लेक्चर दित आसतना केन्ना सांगचे आशिल्ले, आफ्टर वी लीव द बॉडी, आफ्टर सोल लिव्स द बॉडी, बॉडी बिकम्स वन विथ द पंचभूतास. तेन्ना आमकां दुसरी बॉडी मेळटा, ते बॉडीन आमी दुसरे लोकाक प्रयाण करता म्हण. मे बी इट इज अ प्रेतलोका, मे बी इट इज अ स्वर्गलोका, मे बी इट इज अ नरकलोका. ताजे आता रिसेंटली केन्ना आमी मरतेगेर पळय 9वी दिसा जेन्ना 9th 10th 11th डे आनी करताच न्ही हांवें. 9th डे आमी करचे कसले म्हळ्यार 9th डेक तांणी सगळे बोन्स हाडणी, एक 7 बोन हाडून दवरताच तांणी. तेन्ना ते सांगताची आफ्टर द डेथ, फर्स्ट डे द सोल ट्रॅव्हल्स खंय, and second day it comes back, it cannot go. Anik taka te dusri body start jata जावच्याक. हेड, लिम्स हे वट्टू गरुड पुराणात बरयल्लें आसा. लिम्स, हात, पाय सगळें जावच्या स्टार्ट जाता. आनी 9th 10th डे पळय ते फुल जाता बॉडी, आनी 11th डे ते वता दुसरी लोकाक म्हण. सो विथ दॅट बॉडी द is punished. Soul falls ego and हे. आणि त्याच्या प्रमाणे ताका दुसरे हे मेळता त्या लोका वते गेर म्हण. हे मगेल अंडरस्टँडिंग. कोणी आनीक हाजे बद्दल उलोवचें आसल्यार उलोवेत. मस्त सिनियर डिवोटी आनी आसाची, उलोवचें आसल्यार उलोवेत. हरे कृष्णा माताजी, क्लियर जाल की डाउट आसा कितें? अनेक क्वेश्चन गला. इवन व्हेन अ सोल रीचेस गोलोका वृंदावन, तदनई या पूरा माइंड इंटेलिजेंस पॉलिसी गो एकंपनी करतवा सोलाक म्हण निमगेला. सूक्ष्म शरीर, यस. मागेल नॉलेज प्रमाणे आई थिंक यस. Hare Krishna Mataji. Yeah. I don't think so. The soul which goes to Golok Vrindavan, it will not have false ego. False ego sorta chichi. False ego sono आम्ही रियल इगो कसं नाही, हा दास म्हणाले ते स्टार्ट झालं मात को गोलोक वृंदावन वच्चा जाता कळवा. फॉल्स इगो असं ना, कोण भक्त जालसता ते फॉल्स इगो सोडू प्रयत्न करता असताच आम्ही सोडकाची. फॉल्स इगो म्हळे कसं नाही, हांव अधिकारू, हांवाची मास्टर, मिगेले हे चोलका आणि कसं नाही येशिल्ली मिगेले म्हणले तेची फॉल्स इगो. तू डिवोटी जाल मागीर तू कळटा वॉट रियालिटी म्हळेलें तेन्ना ऑटोमॅटिकली फॉल्स इगो वताची. त्यातनं मात तू गोलोक वृंदावन वच्चा जाता नसला जाय. तू कशी हा दासानु दास म्हणून तू फीलिंग येना जाल्यार कशी गोलोक वृंदावन वच्चा जाता जायना जायना. सो कसं गोतस्व आम्ही मोर चिंतनक we have to improve our qualities. By that it should not be taken away with our sukshma sharira. Yeah. More tanak तो आम्ही चेंज जाताच का, आमगेल गुण आम्ही चेंज करताच प्रयत्न करताच का. डिवोटी केदनाय तो तशी प्रयत्न करता असता to change himself कळवा. त्यातनं मात त्यातनं आमको गोलोक वृंदावन वच्चा जाता, ते फिलिंग वच्चा जाता. सो ते भिवचे नाका. आम्ही वी आर ऑन द प्रोसेस. ते आम्ही हे फॉल्स इगो आम्ही हे करूकच आमी प्रयत्न करतात ना. तृणादपि सुनीचेन तरोरपि शैषणा येताची आमी तणापशीची आम्ही बघून आसताच म्हळ्यार ते विषय आमकां आपापी येता माताजी. सो I don't think so that. Thank you, Mataji, for the correction, but still I will look into it. Still I will just look into it in the scripture. Maka, yes, what you told is correct, Mataji. Thank you for correcting me. Anik palayta ha, but still I will. Yes.
It is a very vast doubt yoche, bhari doubt yoche, Garuda Purana asa yes. As a devotee pala, त्याच्याकडं ह्या जाय ना कसले ऍप्लिकेबल ना तुका तू डिवोटी जालसता सूक्ष्म शरीर नाही तुका विष्णु शरीर हे शरीर येऊन देव डायरेक्ट तो गोलोक वृंदावन वरता सूक्ष्म शरीर आध्यात्मिक शरीर मिळता आध्यात्मिक शरीर मेळच्या कामी केदनाय प्रयत्न करता असता सूक्ष्म शरीर नाही आध्यात्मिक शरीर मिळे चतुर्भुज रूप धारण करून तुका देव पुष्पक विमानारे आपण होचा प्रयत्न करता सो आय थिंक दिस प्रोसेस इज टू रीच दॅट लेवल आम्ही पावता की ना की गोत ना बट दॅट इज हरे कृष्ण थँक यू फॉर युअर वंडरफुल इनपुट माताजी हरे कृष्ण हरी बोल मथुरा माता देवकी दासी माताजी तुम्ही पावता की ना म्हणल्यारी नो वी कॅनॉट रियल आता आमगेल गुरु महाराज तसल अंके सकड साध्य शिवाय आम्ही संसारा बुड्डो नाशिल आमकां तित लेवल पोवचे या जन्मा जात की ना गोत ना नो साध्य ना म्हणले हांव म्हाका ओके हरे कृष्ण कोणाक कसले क्वेश्चन्स ना म्हण हांव लेखता सो मुखार सुनू नरसिंहा स्तोत्र तशीची आरती या वाजूका म्हण सांगून हांव राजेश्वरी राव माताजी हांगेला निमून घेता हरे कृष्ण श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंह देव प्रलादेश जय पद्मा मुख पद्मा भृंगम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्का नखालये इतो नरसिंह परतो नरसिंहो नरसिंह परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखा अद्भुत शृङ्गम् दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् तव करकमलवरे नखा अद्भुत शृङ्गम् दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय
नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा. Quick announcements. Thai ಶನಿವಾರ ಪುರಾಜನನ ರಾಕೋರಪ್ಸಿದ ಸೆಷನ್ कृष्णान कश शिबुबार हरण केला म्हणाला. सो फल्ला त्या डमसन वृंदावन ताजे हाय 7:30 कसं हिज ग्रेस श्रीकांत दासानी येतसाची तशीच मुखार सोनू 30 तारीखेक डमसन वृंदावनच लीला या हिज ग्रेस विश्वंबर प्रभुजी आणि येतसाची 7th मे क हिज ग्रेस माधव चरण प्रभुजी आणि येतसाची मुख्य जाऊन 26 ताक एकादशीच्या संपूर्ण गीता पारायण ह्या सेशन असा पुराजनानं जलतितल्या चड संख्येर येऊन तांगेल नाव विद्या माताजी माया माताजी भारतीबाई माताजी हांगेला देव का म्हणाव निमगून घेता. कामाक्षी डॉक्टर कामाक्षी माताजी निमगेला प्रश्न म्हाका मस्त दिवस चुकून म्हाका येतशिला 1-2 दिवस भितरी त्या आन्सर मेळनातिला. सोदिता वताना एक दिवस एक संताल तोंडा दुखून ऐकलं तसला आम्ही हेच एक देहा भितरी क्विकली 2 मिनिट्स भितरी जाल तितले सांगूक प्रयत्न करता. ह्या एक शरीरा भितरी देव सांगता देव आणि जीव ह्या दोन्ही ओटूर आपचित आसला म्हणून सांगून परमात्मो आणि जीवात्मो ह्या दोन्ही एक शरीरा भितरी गूढ कोण रबित आसला दोन्ही पक्षी म्हणून म्हणतात ती म्हणून म्हणलेलं असतं 11 स्कंदांतू श्रीमद भागवतांतू जलारी हो बद्धू तो मुक्तो. बद्ध कसा लाको म्हण म्हणारी आमगे सुत्तू त्या एक अज्ञानाचे लेप असे निमित्त त्या अज्ञाना लेप कंचा निमित्त जाऊन असता म्हण म्हणारी आम्ही करची कर्म काम्य कर्म जाऊन केलेलं निमित्त हाव करतस म्हणले पण आम्ही त्या कर्म केलेलं निमित्त त्या लेप वाढता वता तर जाऊन कृष्णान म्हणतं निष्काम कर्म करे म्हणून आम्ही खंयचे एक कर्म करताना अशी लेखो का की आमगे भितर तो नियामक जाऊन बशील तसल देव आम्ही केलेलं पापा फल भोगच खातीर वाईट काम करेता ताची फल भोगयता आणि तशी त्या पापा फल उणी करता. आम्ही केलेलं पुण्या फल भोगच खातीर चांग काम करेता त्याची फल भोगयता आणि त्या पुण्या फल उणी करता वता. तशी त्या पाप आणि पुण्य डेबिट्स अँड क्रेडिट्स अशी हे जाल्ले मी होता लँग्वेजवर सांगता डेबिट्स आणि क्रेडिट्स त्या दोन्ही आशिल निमित्त आम्ही पाप की पुण्य की त्याची फल की भोगतासच त्या दोन्ही उणी जलल तशीची त्या कसं त्या ओपेसिटी असतं जीवाला आणि दवाल मध्ये येतो त्या ओपेसिटी उणी जाता जाता ट्रान्सपरन्सी येता त्यांना आमकां कळटा जाऊन आमगेला आत्म म्हणाला आमगे स्वरूप संपूर्ण आनंद स्वरूप म्हळ्यार आम्ही ऑलवेज जॉयफुल संपूर्ण ज्ञान आशिला जाल्यार देवाल अधीन आशिला तर जावन हा खरी तर ह्या एक लेप आमगेल वैरस की थंय तर आम्ही वापस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम त्या लेप गेल्ली शिवाय आमकां हांगा देखून भायर वचचा जायना त्याच खातीर जावन त्या मुक्त जावन आशिल्ले तसले परमात्मा लागीं तागेल अधीन जावन ह्या लेपा भितर बंधीत जावन आशिल्ले तसले आमी संपूर्ण तागेले शरण जावन तागेले नामस्मरण करून देवा तुगेल भक्ती दी देवा मिगेल्या कर्म फल तू काडच्याक मिगेल्या प्रारब्ध मात्र नी मिगेल संचित कर्म फल समेत
या काढचाक तू म्हाका सहाय करीदवा वगी मग तुगेलो ऐके जावचाक म्हाका एक क्षमता दी म्हण सांगून आमी नित्य मगताची हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे म्हण सांगताची दवाला गुरुवर्याला सकट जनाला मलगड्याला उडगास करताची आयच्या सेशन हंगाक मुक्ताय करया सकट भक्तवृंदाक वापस धन्यवाद हरे कृष्ण पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस डिवाइन ग्रेस शीला प्रभुपाद की जय। जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।